नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज देशात 76वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयला. दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उबयलो तिरंगो. उपरांत जाल्यो तरेकवार कार्यावळी. गोंयांत विंगड कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन मनयलो 76वा प्रजासत्ताक दीस. कांय कडेन रक्तदान शिबिरांचे जाले आयोजन. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाची जाल्ली पत्रकार परिशद. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी आम आदमी पक्षाचेर केली खर टिका. पद्मश्री भौमानीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबी. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तांचो व्हड वांटो, उक्तायलें मत. येता घटक राज्य दिसा मेरेन गोंय जातले 100% साक्षर. परवा जाल्ल्या उल्हास मेळ्यात मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. आता खबरो विस्तारान. देश आयज व्हडा उर्बे उमेदीन 76वा प्रजासत्ताक दीस मनयता. दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर जाल्ल्या मुखेल कार्यावळीत आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर गणमान्य फुडाऱ्यांनी तिरंग्याक सलामी दिली. ह्या वेळार कर्तव्य पथाचेर देशाच्या संरक्षण दळांचे संचलन जालें. MI-71V हेलिकॉप्टरांनी मळबात तिरंगो हुबोवन फुलांचो वर्षाव केलो. भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी मळबात धुंवर सोडून तिरंग्याची प्रतिकृती दाखयली. हातूंत जॅग्वार विमानांचो आस्पाव आशिल्लो. ताच्या उपरांत संरक्षण दळाच्या नौसेना, वायुसेना, थळसेना आनी विंगड बायलांच्या तुकड्यांचे संचलन जालें. हातूंत घोडेस्वारांचो पंगडूय सामील जाल्लो. उपरांत भारताची ताक आशिल्ल्या तरेकवार क्षेपणास्त्रांचे प्रदर्शन जालें. हातूंत भारतात तयार जाल्ल्या प्रलय ह्या मिसायलाचो आस्पाव आशिल्लो. भारतीय नौसेनेच्या बँड पथकानूय सुरेल आवाजात प्रदर्शन केलें. ह्या वेळार परमवीर चक्र आनी अशोक चक्रान सन्मानीत शूरवीरांचो भोवमान जालो. तांच्या उपरांत विंगड राज्यांतल्या चित्ररथांनी आपापल्या संस्कृतायेचे दायज सादर केले. गोंय राज्याच्या चित्ररथान दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर गोंयच्या गिरेस्त दायजाचे दर्शन घडयले. सर्वधर्म समभावाचे दर्शनूय ह्या चित्ररथावरवीं जालें. अंदूच्या चित्ररथाची संकल्पना स्वर्णीय भारत, विरासत और विकास अशी आशिल्ली. भारतीय जनता पक्षान दिल्लीच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पत्रकार परिशद घेतली. ताचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी आम आदमी पक्षाचेर खर टिका केल्या. आम आदमी पक्ष आतंकवाद्यांक वाचोवपाचो यत्न करता जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्ष आतंकवादाक सोंपोवपाचो यत्न करता अशें तांणी सांगलें. दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है. आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी जी के ही परिवार के लोग अफजल गुरु की क्षमा याचना यानी आतंक के आरोपी को बचाने के रास्ते खोज रहे थे. आम आदमी पार्टी का चरित्र ये है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की का संकल्प ये है कि किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा. कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू भी नहीं की है और कहते हैं वो रुक जाएंगी. मैं साफ साफ आम आदमी पार्टी में कहना चाहता हूं, जो आपने महिलाओं के सम्मान की योजना की बात कही, अगर आप ईमानदार थे तो महाराष्ट्र में हमने कहा था और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी. मध्य प्रदेश में हमने घोषणा की थी और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किस्तें दे दी थी. हम असम में 5 वर्ष से दे रहे हैं. मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जमानत चल रही है. ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मैदानाचेर प्रजासत्ताक दीस मनयलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय लोक संघटना समान तरेन मानतात. कांय लोक दुसऱ्या देशांनी वचून हाचेर विरोध करतात. हे समान न्हय
अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी सांगलें. सध्याच्या परिस्थितीत भारत देश अर्थव्यवस्थेत सगळ्यात नेटान मुखार सरपी देश आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत देश फुडल्या 2 वर्सांत अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या सुवातेर पावतलो अशें म्हळां अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलां. गोंयच्या विंगड विद्यालयांच्या भुरग्यांचें ह्या वेळार संचलन जालें. is considered as the best in the world. Of course, we had occasion to face against our democracy, against our constitution, our concept as a republic. Republic shows our sovereignty, integrity, sovereignty, and so many things. Our India, alias Bharat, of course, its sovereignty is supreme, and I am very happy that during the last 75 years, we are able to maintain and highlight the sovereignty and the constitutional values and parliamentary democratic system of this great nation. मुरगांवच्या प्रशासकीय कार्यालयात आयज प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार हवामान बदल, बंदर विभाग, कायदो आनी न्याय व्यवस्था तशेंच विधिमंडळ वेव्हार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या कार्यावळीक सुटके झुजारी वसंत नाईक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुळेकार, अविनाश शिरोडकार, विनायक मोर्डेकार, पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, जिल्लोधिकारी, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी हांणी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी मानवंदना स्वीकारली. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी प्रजासत्ताक दिसाचे महत्व ह्या वेळार सांगले. उपरांत देशभक्तीपर गीतांची कार्यावळ जाली. As the constitution of India came into force, all in all, India became a republic country on this special day. Of our country came at a price. Violent riots, mass casualties, many a sacrifice, including loss of lives of our dear freedom fighters, was the price paid for the partition of India, in which India was divided into the dominions of India and Pakistan. कार्यालयात प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेरांनी मानवंदना स्वीकारली. राधाकृष्ण विद्यालयाच्या भुरग्यांनी ह्या वेळार तरेकवार कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र प्रजासत्ताक दिसाचे महत्व सांगले. देश सुखी करतना जरा बऱ्या नेतृत्वाची जी आज आमकां खंबीरपणे जी नेतृत्व मेळ्ळां, अशा नेतृत्वात आमच्या या 10 वर्सांच्या कालावधीत भारत देशात जी उन्नती केल्ली आसा त्याबद्दल आमकां गर्व दिसपाक जाय. ज्या वेळार स्वतंत्र जाले आनी संविधानाचो मसुदा तयार जालो, 26 जानेवारी 1950 हो मसुदा इम्प्लिमेंटात आयलो, कायदो जालो आनी आज सगळे लोकशाहीचो विजय जालो आनी लोकशाही आनी सामाजीक न्याय जो आमच्या देशान जो सुखदपणे आमी ऑब्झर्व करता आमी अनुभवता, तेजे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आनी तेची पुराय टीम त्यांच्यानी हो व्यवस्थितरित्या मसुदा याचा कायद्यात रूपांतर केले. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी भारतीय घटनेविशीं माहिती दिली. तशेंच प्रजासत्ताक दिसाचे महत्व सांगले. आमचे डब्ल्यूआर मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आम्ही संबंध बिचारे मतदारसंघ खास करून ग्रामीण भागात डब्ल्यूआरचे सगळे प्रोजेक्ट आम्ही रिव्ह्यू केले
आणि हे प्रोजेक्ट 1 आणि 2 कोटीचे नाही, तुम्ही सगळ्यांनी पळयले आसतले वाचले आसतले. ऑलरेडी सरकारांचे 500 कोटी मोडलेले असतात 1 आणि हे सगळे कित्याक केल्ले आसा तर आमचें गोंय राज्य फुडल्या 25 वर्सांत जे फॅसिलिटीज जाय तेच आता करता. आमचें जे सरकार आसा हे विजनरी सरकार आसा, हे आजच्या मोदी सरकार ना. तर हे सगळे जे डब्ल्यूआरडीचे कितें केलें तर उदकाचो इश्यू आज आमचें पॉप्युलेशन डे बाय डे वाडत आसा, साहजिकच वाडटलें. त्यांच्या खातीर उदकाचो जाय इतले करून सुद्धा उदकाचो आमकां मे म्हयन्यात एप्रील मे म्हयन्यात इश्यू जाता, खास करून जे अशी वयर गेला आसतली. सो हे जे इश्यू टॅकल करच्या खातीर हे सगळे प्रोग्राम केल्ले आसतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात आयज प्रजासत्ताक दीस उर्बे उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार गोंयचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी प्रजासत्ताक दिसाविशीं म्हायती दिली. Important in the context of judiciary and the lawyers, because this is the day when our constitution came into effect, and it is very, very important day in the history of our nation, as also in the history of the people. Insofar as celebration is concerned, every lawyer in the High Court attended this function. The flag was taking place at the hands of Justice Warnick. All the judges of the High Court were present. So we are very happy to celebrate this festival here in the High Court. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसाच विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर आयज प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दूरदर्शन केंद्राचे उपमहानिदेशक सुनील भाटिया हांणी तिरंगो दूरदर्शन केंद्राचे कार्यक्रम अधिकारी, खबरां विभागाचे अधिकारी आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है और जो देश के प्रति जो उनकी जो जज्बा है वो बहुत ही कमाल का है. और हम लोगों ने जो है, अगर हम 1950 से बात करें, अब तक कितने पड़ाव पार किए हैं. हमारे देश ने बहुत तरक्की की है विभिन्न एरियाज में, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका आत्मनिर्भरता हो फूड ग्रेन्स में. हमने जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वेरियस एरिया में हम लोगों ने बहुत तरक्की करी है. म्हापशेच्या जिल्हाधिकार्यालयात लेगीत प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीक मनयलो. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तिरंगो हुबयलो. तांचे वांगडा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पुंडलीक खोडजवेकार, म्हापशेचे उपजिल्हाधिकारी वर्षा परब, उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग गाड, बार्देशचे मामलेदार अनंत मळीक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांची याद काडली. दर एका भारतीयान घटनेचो मान राखपाक जाय अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश नेटान मुखार पावलां मारता जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय उदरगतीच्या मार्गार मुखार सरता अशें तांणी उलयतना सांगलें. सांस्कृतिक दर्जा मेळिल्लें राज्य गोंयचो प्रत्येक नागरीक आपल्या योगदानाच्या माध्यमांतल्यान राज्याच्या प्रगतीक दिशा दिता. आमचें गोंय लोकशायेच्या पवित्र मूल्यांनी घडोवन आनी दिसान दीस प्रगतीच्या नव्या मार्गान फुडें वता. अशा वेळार गोंयच्या सर्वांगीण विकासा खातीर गोंय सरकारूय नेटान पावलां मारता. गोंय हें समृद्ध आनी प्रगत राज्य जावचें हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. केंद्रांतल्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
हांच्या नेतृत्वात सगळ्या सरकाराचे सांगतान गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या गोंयांतल्यान सगळें सरकार गोंयच्या प्रगती खातीर वावुरता हे सांगताना म्हाका खूब उमेद जाता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेख तानावडे आणि लिबिया लोबो सरदेसाय हांचो तांकां पद्मश्री भोवमान मेळिल्ल्या खातीर राज्या वतीन भोवमान केलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयकारां खातीर आनी गोंया खातीर तांचो भोवमान ही अभिमानाची गजाल आसा. तांणी गोंयच्या सुटके झुजात मोलाचो वांटो दिला. तांची पावती केंद्र सरकारान तांकां दिल्या. तांणी भोवमाना खातीर केन्नाच मागणी केली ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. 26 जानेवारीच्यो सगळ्या गोंयकारांक मुनीत परबी गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आणि त्या पद्मश्री एक महत्वाचें नाव गोंयकारां खातीर आसा ते लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांत तांचो आनी तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो. तशें पळोवप जाल्यार खरोखरूच तांच्यांनी खंयसरूच आपल्याक पद्मश्री मेळचे म्हणून सरकारा कडेन एप्लाय करूंक नाशिल्ले. माननीय मोदीजीच्या सरकारान पयलेच फावटी बाय नॉमिनेशन पद्मश्री आसतले पद्मभूषण आसतले हाजे सारकेले हे नामांकीत पुरस्कार भारत सरकार हे सोदून काडून दिवपाक लागलेले आसा. लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री अवॉर्ड रातीन जाहीर जालो आणि आता आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बरोबर तांच्या आज आमी घरा आयला तांकां विश करपाक. कारण तांचो गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर बरो वावर आशिल्लो आनी जांच्यांनी हे अवॉर्ड जाय म्हणून मागूना पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्राक येतकच नरेंद्र मोदीजीचे अशा तरेचे लोक सोदून तांकां देशभरा भितर अवॉर्डां दितात. तशें तिणें आतां सांगलें की आपल्याक अपेक्षाय नाशिल्ली पण तांकां हे अवॉर्ड फावो जालें कारण केंद्रांतल्यान तांचें नॉमिनेशन तांच्यांनी दिवना पण सगळें इन्फॉर्मेशन घेतकच एक बरे तरेचे तांकां कारण तांचो वावर गोंय स्वातंत्र्य लढ्यान आशिल्लो पण ताच्या नंतर मागीर जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य आमचें लिबरल जालें त्या नंतर सुद्दां तांचे समाज कार्या भितर बरो वावर आसा. होम सायन्स सारकिली इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी उबी केली आणि गोंया भितर जेन्ना तांच्यांनी पळयलें की गोंयांत महिला जर सक्षम करूं जाय आसत जाल्यार महिला बँक जी आज गोंयांत आसा तिची तांच्यांनी ताची इनिशिएट घेवन तांच्यांनी सुरू केल्ली आसा. गोंय राज्य जरी ल्हान असले तरी आनंददायी जीवनशैली खातीर नामनेक पावला. गोंयच्या लोकांच्या जिणेंत कलेक व्हड स्थान आसा. गोंयकारांक आनंद दिवपाक समाधानी दवरपाचें काम गोंयच्या कलेन केलां अशे विचार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. कला आनी संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक पुरस्कार युवा सृजन पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार खासा नामनेचे चित्रपट अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वळीप, पुरस्कार कमलाकर म्हाळशी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात 6 जाणांक युवा सृजन पुरस्कार, 12 जाणांक राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, उत्कृष्ट सांस्कृतिक संस्था ग्रंथपाल पुरस्कार वितरीत जाले. आणि त्या फक्त इथं कलेच्या क्षेत्रामध्ये बऱ्याच राज्यामध्ये ती घराणी असतात पण या ठिकाणी मी घराणी म्हणणार नाही. या ठिकाणी ते आपल्याला इतर कलाकारांना निर्मिती करण्याचं काम हे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर फॅमिली दे आर डुईंग फेलिसिटेटेड एव्हरीवेअर. अदरवाईज त्या ठिकाणी ठराविक लोक आहेत त्यासाठी निर्मिती करण्याचं काम करतात. But irrespective of the caste and creed, they are also promoting this type of कला ते प्रमोट करण्याचं काम हे संघटित करतात. मोदी सरकार गेली कित्येक वर्ष अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करतात.
प्रजासत्ताक दिसाचे निमित्त साधून दर वर्साप्रमाण आगरवाडा कॅम्प अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले। या शिबिराक बरो प्रतिसाद दीत 167 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांचे हाजेरीत ह्या शिबिराचे उक्तावण जाले। आयचो प्रजासत्ताक दीस रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन मनयलो अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी ह्या वेळार सांगले। आगरवाडा चोपडेचे माजी सरपंच अमोल राऊत हांणी आयज धरून 44 फावटी रक्तदान केला। इतला म्हणजे म्हाका दिसता 100 भुरगे हांगा येवन ब्लड डोनेट करतात आणि आयज खरीच गरज आहा ब्लड डोनेशनाची आणि म्हाका दिसता ते बऱ्यापैकी काम कॅम्प अर्बन करतात। अशेंच तेंच्यांनी कार्य चालू दवरपाचें म्हणजे वर्साच्यान 2 कार्यक्रम, एक कॅम्प अर्बनाचो आहा तो फेलिसिटेशन भुरग्यांचो म्हणजे भुरग्यांनी जे अचीव केला आणि फ्युचर तांकां तेंच्या फ्युचरा खातीर तांकां फेलिसिटेट करप आणि दुसरो 26 जानेवारी दिसा ब्लड डोनेशन कॅम्प करप म्हणजे एक बरें कार्य। म्हणजे आमी पळयतना केन्ना क्रेडीट सोसायटीज आहा ते फक्त बिझनसूच पळयत आसता, पूण हांगासर कॅम्प अर्बन वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे आपलो बिझनसूय पळयता तशेंच सामाजीक क्षेत्रांतूय लक्ष घालता। स्कुलांत आसली 10th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्डान जेन्ना आमचे गुन्हेगारी मिशन हे जेन्ना आमचे हे आसता तेन्ना आमी करताले धाकटे केले तेन्नाच्यान आमकां एक हे लागली की आनी तेन्ना आमकां एक समजलें की ब्लड दिवप हे दानच तरीके त्याच्या प्रमाण आमचे जे ब्लड दितात ते आमच्या आरोग्यासाठी बरें आसता आनी इयरली 4 फावटी अशें दिवं शकता पण तेन्ना हांव इयरली 3 फावटी तरी दितालो पयलीं जेन्ना एक ब्लड कार्ड मेळटा तेन्ना ब्लड कार्ड हे अशें म्हाजे कडेन आसता आनी अशें खूब जाण कोणाक गरज आसता ब्लडाची जेन्ना तेन्ना एक GMCन कोण एडमीट आसता तेन्ना कोण तरी विचारता ब्लड मेळटलें आनी जेन्ना तें ब्लड त्या मनशाक दिलें वयता आनी त्या मनशाची जी जेन्ना ताका ती खोशी भोगता की जेन्ना ती कार्ड ताच्या हातीन मेळटा ती एक समाधान जाता की कोणाक तरी एक हेल्प केली जाता। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसी एक फिल्म में मैं इस लड़की से गाना गवाऊंगा। लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। नवभारत साक्षरता कार्यावळीच्या अंतर्गत प्रजासत्ताक दिसा निमतान पर्वरीच्या SCERT सभाघरात उल्हास मेळ्याचे आयोजन जाले। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। तांच्या वांगडा शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश छिंगडे, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन विभागाचे संचालक विजय सक्सेना, गोवा शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर, SCERT संचालकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सांस्कृतिक कार्यावळीन हाची सुरवात जाली। या वेळार गोयच्या विंगड वाठारांतल्यान आयिल्ल्या कलाकारांनी लोककला सादर केल्यो। कार्यक्रमात वांटेकार जाल्ल्या नवशिक्षितांक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रमाणपत्रां भेटयली। 30 मे 2025 मेरेन म्हणजेच गोयच्या घटक राज्य दिसा मेरेन गोंय राज्य 100% साक्षर करपाचो हावेस ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पयली त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस वाटता। ताच्या खातीर कश्ट म्हणजे SCERT डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट
प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कष्ट घेतात आणि हेची पुराय क्रेडिट ही सगळे जे फिल्डाचे जितके स्टाफ आमचे काम करता हाची पूर्णता क्रेडिट ही तांकां वता. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 19.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज देशात 76वे प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उबयलो तिरंगो. उपरांत जाल्यो तरेकवार कार्यावळी. गोंयांत विंगड कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन मनयलो 76वा प्रजासत्ताक दीस. ह्या कडेन रक्तदान शिबिरांचे जाले आयोजन. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाची जाल्ली पत्रकार परिशद. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी आम आदमी पक्षाचेर केली खर टिका. पद्मश्री भौमानीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबी. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तांचो व्हड वांटो, उक्तायलें मत. येता घटक राज्य दिसा मेरेन गोंय राज्य जातले 100% साक्षर. परवरे जाल्ल्या उल्हास मेळ्यात मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.